लीड दितले आनी हेजेर म्हाका विश्वास 100% आसा. सर डबल ट्रॅकिंग आसा खूब कडेन इश्यू जालो पूण जो हांगा मेन खोडसाड्याच्यान जी लायन वता थंय कसलोच लोकांचो चड हें जालें ना सो तांची हें कितें तेचो एक इश्यू आशिल्लो पळय की एक तो जो कॉन्क्रीट रोड घातलेलो तेका डस्ट जातालो आनी ते ऑटमिक्स केला आनी तितून भितर तो एक सोल्युशन काडला आनी ताका सायडीच्यान जे गांवच्या फाटल्यान एक रोड एक्चुअली एक्वायर केला रेल्वेन आनी ती कामां आतां चालू जातली. पूण इश्यू आसा की हे लोकांक खबर आसा की देश जर फुडें वचपाक जाय आनी देशा भितर जर उदरगत जावपाक जाय जाल्यार ही कनेक्टिविटी जी आसा ही इम्पॉर्टंट देशाचे खातीर. आनी आज आमचे भुरग्यांक आनी बाकीचे आमचे सगळ्यांक जर हांगा देशा भितर आनी गोंया भितर रावपाक जाय भायर वचनासतना जाल्यार हांगा इकॉनॉमीक एक्टिविटी वाडपाक जाय. आनी इकॉनॉमीक एक्टिविटी कशी वाडटा की खंय तरी ज्यो गोश्टी आज ट्रान्सपोर्ट हो मिडियम जो आसा हो डिपेंड करता इकॉनॉमीक एक्टिविटी जी कमर्शियल एक्टिविटी इकॉनॉमीक एक्टिविटी आसा हिका हे एक्टिविटी खंय तरी आमचे प्रायस जे आसा हे कमी करता. आनी रेल्वे हो मिडियम जो आसा हो रेल्वे मिडियम आसा इज द मोस्ट फास्ट अँड मोस्ट इकॉनॉमीक मोड ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन वेदर इट इज पॅसेंजर्स ऑर वेदर इट इज गुड्स. सो आज आमचे कडेन पोर्ट आसा बाकीचे एक्टिविटी आसा आनी ह्यो एक्टिविटी जर वाडल्यो ह्या वाठारान हे सायडीच्यान जाल्यार म्हाका दिसता खुबश्यो गोश्टी बऱ्यो जातल्यो देशा खातीर आनी गोंयच्या खातीर. सो आज आमी पळयता की पयलीं कितें जातालें की खंय तरी एक ट्रेन दुसरे ट्रेनीक रावताली ट्रॅकार खंय तरी रावपाक इवन लोकांक 15 ती लेट जालेली हांगा लेट जाताली अशें करून त्रास जाताले. आतां डबल ट्रॅक जाल्ल्या कारणान फुडें काम जातलें तितून भितर फास्ट मुवमेंट जातलो. मागीर लोकांक आतां हांगाच्यान हांव परतून रिपीट करता हांगाच्यान बेलगाम जर आमी गाडयेन गेले जाल्यार आमकां 1.5 वर लागता आनी फाल्यां अशें जावपाक जाय ट्रेनीन आमी 40 मिनटान पावपाक जाय. सो एक एग्जाम्पल दिता हांव अशें म्हणजे अशें जर गोश्टी जाल्यो जाल्यार इकॉनॉमीक एक्टिविटी वाडून जे ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट आसा हो देंवतलो. ताका लागून लोकांनी हे मतदारसंघान आनी आमच्या ह्या वाठारांनी लोकांनी आमकां खूब सपोर्ट केलो आनी दोन बारीक गोश्ट्यो ज्यो आसा आमचे रेल्वे ओवरपास जो करपाक जाय हो चालू केल्लो आसा. बाकीचे अंडरपास आनी तो रस्तो ते जातले लोकांक म्हजे विश्वास आसा. आमी लोकां मदेंच काम करीत येयल्ले आसा आनी म्हाका खात्री आसा की जे लोकांचो विश्वास हो म्हाका आज फुडें व्हरपाचो जो प्रचार आसा कित्याक आतां फिजिकली खूब आमी केन्ना वॉक करना आनी 5 वर्सां वॉक करना सडनली आमी वॉकिंगाक वयता. सो ह्यो आनी कंटिन्युअस 16 किलोमिटर 15 किलोमिटर आतां हे स्मार्ट वॉच घालतरी आमकां कितले स्टेप्स आनी कितें तें सगळें कळटा. 25,000 स्टेप्स 23,000 स्टेप्स दिसाक चलप जाता. सो लोकांचे शक्तीन आनी लोकांचे आशिर्वादानूच आमी हें करूं शकले. आनी आतां म्हाका दिसता 3-4 दीस उरलो आमचो प्रचाराचो आनी आमचे किल्ल्यान आमी लास्ट दवरला कित्याक भारतीय जनता पार्टीचो किल्लो हे तिनूय इलाके जे आसा हे म्हाका दिसता आमी हें करूं शकले. आनी आतां म्हाका दिसता 3-4 दीस उरलो आमचो प्रचाराचो आनी आमचे किल्ल्यान आमी लास्ट दवरला कित्याक भारतीय जनता पार्टीचो किल्लो हे तिनूय इलाके जे आसा हे म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी पयलींच्यान आनी आतांय आनी फुडें आमच्या वांगडा आसतले. आनी कोणें जर त्या किल्ल्याक फार मारपाचो प्रयत्न करता ते लोक कशेंच ते फार मारपाक दिना. आनी इवन जे बाकीचे आशिल्ले तेय आमकां आज जॉयन जाल्यार एक बरी गोश्ट जाल्ली आसा. हांव तांकां मनांतल्यान सगळ्या महिला आमच्या भयणीक आमच्या कार्यकर्त्यांक आमच्या कावन्सिलरांक आनी आमच्या सगळ्या बऱ्या मागपीक हांव देव बरें करूं. निलेश काबराल तू आगे बढ़ो. निलेश काबराल तू आगे बढ़ो. आज हे मतदारसंघान आमचे हो भाग जो आसा हो भागा भितर आज बरो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. भुरग्यांनी ढोल ताशांनी वेलकम केल्लें आसा. आमचे वाठार सगळे वाठाराचे भुरगे यूथ जावं जाणटे जावं नेणटे जावन महिला म्हजे भयणी सगळ्यांक आनी कावन्सिलर आमचे वायस चेअरपर्सन हे सगळ्यांनी बरी प्रतिसाद दिल्ली आसा. आनी खंय तरी एक विश्वास आसा भारतीय जनता पार्टीच्या कमळाचेर की खंय तरी आमचे जी कितें गोश्टी ज्यो करपाच्यो आसा ह्यो करतल्यो. खुबश्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसा आनी फुडें ह्या वाठारान जे आमी प्रॉमिस केल्ले सुवेज जे आसा एक मेजर फॅक्टर हांगा आसा होय टेंडर करून ताचें मार्किंग लेवल्स चालू आसा करपाचे. बाकीचे गोश्टी हांगा अंडरग्रावंड केबलिंग बाकीच्यो गोश्टी जाल्यो. एक लास्ट गोश्ट ते सुवेजीचे जे कनेक्शन आसा कित्याक हांगा वॉटर टेबल हाय आसल्या कारणान खुबशे सोकपीट ओवरफ्लो जाता. खुबशी घाण उदक जे सोडटा तितून लोकांक त्रास जाता. सो हो एक लास्ट हो आसा हो डेव्हलप्ड वॉर्ड जावपाक तितून भितर हे जातरी रस्ते आनी बाकीचे फुटपाथ सगळ्यो गोश्टी आमी हातीन घेतल्यो. आनी आमचे वांगडा आमचे वायस चेअरपर्सन कावन्सिलर हांगा आसा तेन्ना एकूच गोश्ट लक्षांत दवरता की आज जो प्रोसिजर लोकांनी दिल्लो आसा हो प्रोसिजर फुडें वचोन एकमेकांक सांगूनच आमी आमचें कॅनवसिंग करूं शकता. निलेश काब्राल घरान गेलो म्हूण एक आशिर्वाद घेताच
पूण एकमुखार जे उलोवनूच ते मतां जी वाडोवपाची आसा तेंच्या हातीन आसा. ते भाजपाचे कार्यकर्ते, भाजपाचे बरे मागपी आनी आमचे कावन्सिलर जावं पंच सदस्य बाकीचे सगळे एकमुखार उलोवनूच हे गोष्टी वांगडा रावन आमी आमच्या वाठाराचे कुचड्या वाठाराची कामां बरी करूं शकता. हे सगळ्याक करून येयल्ले आसा. फाटीं तुमी पळयलां की एक 2-3 जाण कावन्सिलर आमच्या वांगडा नाशिल्ले तेही आमकां जॉयन जाल्या. आमकां पंचायत 100% आमचे पंच मेंबर सगळे आसा. आनी इवन काँग्रेसी वांगडा थोडे भुरगे भोंवताले तेही आमकां पयर जॉयन जाल्या. कितलेशे जॉयन जाले पूण आमी कितें आतां हो एक व्हडलो सुवाळो आमी करना. आमी खंय प्रचार करता थंयच येवन ते आमकां मेळटा आनी आमकां जॉयन जाता. सो हे दाखोवन दिता की भारतीय जनता पार्टीचेर आनी तेंच्या आमदाराचेर हे मतदारसंघाच्या लोकांक विश्वास आसा आनी हे विश्वासा खातीर ह्यो ज्यो गोष्टी आमी करता गोष्टी आसा मन लावन एक स्वागत जाता, एक खंय तरी आमकां वेलकम बरो जाता. सो मनांतल्यान बरें दिसता. आनी ह्या वाठाराची ज्यो गोष्टी आमी करीत आसा हेजे फुडें आतां ह्या वाठारान अंडरग्रावंड केबलिंग केलें. आतां सिवरेज जे हांगा प्रॉब्लम आसा, सिवरेज हांगा कितें तो ओवरफ्लो जाता कित्याक हांगा वॉटर टेबल हाय आसल्या कारणान तें आतां आमी काम चालू केल्लें आसा. डिमार्केशन चालू आसा, लेवल्स घेवपाचें चालू आसा, कनेक्शन चालू आसा. हो वाठाराचो 100% इश्यू म्हणजे ह्या वाठाराचें ओवरऑल डेव्हलपमेंट आनी हे सिवरेजें काम जातकीर हितून भितर जे वर्किंग कितें आतां हो वाठार मातसो गच आसा, घरा लागीं आसा. हितून भितर सगळे हेजे फाटल्यान सिवरेज जातरी पेव्ड एरिया घालून सगळ्यांचे सारखे फॅन्टॅस्टीक जे पेमेंट जे घालपाचे आसा हे सगळी गोष्टी आमचे वायस चेअरपर्सन रुचाबाई कावन्सिलर आमच्या वांगडा आसा. हे वाठाराचे ते कावन्सिलर आमचे सगळे कार्यकर्ते आमचे बरे मागपी, बीजेपीचे बरे मागपी, म्हजे बरे मागपी आनी हे सगळे वांगडा रावन आमी हांगा काम करता. आनी ज्यो गोष्टी ह्या वाठारान आमी केल्या हेजी पावती आज म्हाका दिसता मनांतल्यान म्हाका लोकांनी दिल्ली आसा. लोक भायर सरता आनी आमच्या वांगडा भोंवता. जावटे भुरगे, नेणटे, जाणटे सगळे धरून आमचे म्हजे भयण्यो सगळे धरून आज भोंवता. पूण एक प्रतिसाद जो दिल्लो आसा, एक खुबशे लोक हांगा प्रयत्न केला. एक बारीकसो मे बी हितून एक 2-3 जाणांचो ग्रूप आसा की लोकांक खंय तरी दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता. पूण लोक ह्या वाठाराचो कसोच दिशाभूल जायना. तांकां म्हजेर विश्वास आसा, तांकां म्हजेर मोग आसा. तो 14 तारखेक जो म्हाका दिसता आख्खे जगभर व्हॅलेंटायन्स डे म्हूण मनयता. एक लव एकमुखाचो लव. सो ते दीस सगळ्याचो मोग जो आसा हो बॅलेट मतान पडोवन म्हणजे EVM मशिनाचेर कवळाचेर सगळ्या मोगान चिन्हाचेर निशाणीचेर ते वोट मारतले. आनी 10 तारखेक म्हाका दिसता 95% हे वाठाराचे वोटींग 95+ वोटींग पर्सेंटेज मोर दॅन 95% वोटींग हे कवळाचेर शिक्काचेर हे सगळे